अरे हांव खाली येता नासना हॉस्पिटल असना ते डिस्प्ले हार्टाची हेल्थ मेंटेन करची कसं हेल्दी फूड खावका त्या प्रमाणात तांतो एक ऑयली फूड ऑयली फूड ऑयली फिश म्हळ्यार खंयचे फिशस नो ऑयली असतात मला नॅचरल ऑइल म्हळ्यार ते लायकून पुचुकून मागीर आळंबे मागीर आनी कसं नेल मला अशी पुढे लिंक कर नेला काढलो कुर्लो मीन्स क्रॅब कुर्लो इज नॉट अ फिश ओके क्रॅब रेप्टाइल बेसिकली हे रेप्टाइल नाही होते What's up guys, welcome to my new vlog आणि परत जनके गुड मॉर्निंग घंटे जल 7:17 आज थर्सडे म्हाका बगी वच्चेसी रात्री चड जाली आनी दिवस ऊन जाल्लो तर म्हाका सांगत असेल हांगा पावस येतो करून हांगा पावस आयला हीट पडता असं कसं गत ना काल हांव घरकड आशिल्लो आनी पुरो दिवस पावस येयली आतां म्हाका वच्चें आसा आनी पावस आयला मेगरो खेळता दिसता हांव आज ब्रेकफास्टाचेर कसं नाही करना आज च्या करता आनी ब्रेड त्यांची भाजून खाता चलो फटाफट ब्रेड भाजीता आनी च्या करता आनी रेडी जावन वचा भायरी या पावस कंटाळा पडटा सांगता पूर जल बस जल कितलो पावस ब्रेड भाजून जालो क्रिस्पी भाजला सुपर म्हाका अशीची टोस्ट लायक जाता म्हळ्यार चिकी कडक मजा येता सॉफ्ट असलो मजा येना म्हळ्यार कडक असल्यार चिक्के क्रंची फील जाता तर च्या जाला चलो हांव ब्रेकफास्ट करता तर हांव भायर सरला आनी क्लायमेट कसो थंड जाला 15 मिनिट्स वगी भायर सरचे आशिल्ले बट हांव चिक्के 5 मिनिट वेळ जाले चलो हे सकाळी वर्किंग टायम न्हू ताची कितें तरी ट्राफीक आसता तो ट्राफीक स्टार्ट जाला हांव आतां एक लेवल ट्राफिकाची पार केला आतां दुसरी लेवल ट्राफिकाची बाकी आसा तर दुसरी लेवल पार केले आतां पळय पुरो खाली आसा हे हांव गेम खेळटा सारे ट्राफीक म्हणल्यार एक पुरो गेमाची तर पावलो आनी आतां क्लासा वता क्लास जाले आनी हांगा पावस आयलो कसन पावसा लागला म्हाका कळना हांगा आतां रेनकोट घालपाची म्हाका आतां पावस रबला बट हांगास न्हू पुरो खोंडून गेला तें हें केस सोर जाल्ला पळय तर हें पुरो घाण जाला तो मेगेलो बायक हांगा रबला वचा घरकड वचा आतां इतले होडोर हें तें सिमेंट आनी वता पळय कशी ड्रायव्ह करता आसा त्यांनी बाप रे रॅश ड्रायव्हिंग त्यावेळेस ना जोर पावस आयलो आहे तेन्ना हांव लेक कसं नाही AC सोडला की कसं नाही म्हणून इतलो थंड वार आयलो आहे तर म्हळ्यार ACचे वार जशी लागता आशिल्ले जोर पावस येवन गेलो दिसता उदक भरला हांगा पुरा पॅन्टा पळय उदक उडले अरे पाप तो निसरता आशिल्लो च्या हेंचे आसता हे पावसान तूं स्लीप जावचें म्हळ्यार मस्त आत्ता तो स्लीप जाता आशिल्लो वो ते कडो घरकड आयलो येताना पावस आयलो पुरो चिक्की वल्ली जाला तो सुकत घालला आतां जेवण करया म्हळ्यार थोडें जेवण करून रेस्ट करता मस्त थकता ट्रॅव्हलिंगान न्हू वचना म्हळ्यार बायक चलयता आसता न्हू हांव आतां ताजी कितें पुरो बॉडी दे चिक्के एक रेस्ट जेवका काल न्हू दाल खिचडी गेला न्हू तर तेंचे आतां हून करून खाता आसा हांगा आतां लायक करून आतां हांतोस न्हू हून उदक घालला हून उदक घालून लायक करून हाका हून केला तर आमगेलें जेवण रेडी दाल खिचडी करो अँड दही एक नंबर दनपारची लंच सुपर दाल खिचडी इज एनी टायम बेटर आनी हे दाल खिचडी वेस्ट करचे ना म्हळ्यार कालची असेल ना तो कसं जालें जेवण केन्नाय वेस्ट करचे ना आतां जाले घंटे 8:30 3:30 म्हाका क्लास आसा बिल्डिंगात रिडेवलपमेंट होता दिसता काल ते ना आशिल्लें आज पुरा बिल्डिंग पाडून सोडले मस्त धुळी जाले हांगा तर जस्ट पावलो ट्राफीक ना आशिल्लें तर फटाफट येवन पावलो हें वत आसता मस्त पुरो दोळाको मारता आसा आज फूल भायर आसा हांव आज घरकड म्हाका काम ना आज तर सांजी वेळ जाला आतां मागीर लास्ट क्लास आसा सुपर क्लायमेट जाला कितले चंद दिसता न्हू येदराज व्यू आतां तुमकां गोता हांव खंय आयला करून आईची क्लास आनी पुरो जाले भूक लागल्या म्हाका आनी 45 मिनिट्स घरकड पावच्या खातीर काय सांग पळय मेल आचालस पळय हांगा म्हाका हांगा वचचें आशिल्लें तांची पळयता आतां कशी वचचें नेक्स्ट टायम वचचें की तर हांव वतास न्हू हांगा मेला लागीं आयला तसो लायटींग आसा पळय हांगा सॉलिड पळय हांगा देखून एंट्री आसा दिसता हें पळय म्हाका दिसता दिवाळी टायम हें लागलेलो दिसता हें पुरा सॉलिड आसा हांगा पळय ओडोड जूला पळय हें पळय
मग गोत ना हांगा एंट्री फी की कसन गोत ना एक बटे वचून निमगून हांगा नाव कितलं सुपर दिसतस पळया मॅरिगो रावंड म्हण ते बरयला 10 रुपये एंट्री फीस असके एक काम करा मागीर आरामसे एक दिवस येता आतां नाका आतां म्हळ्यार गडबड आसा म्हाका भूक लागल्या गडगड वचका फस्ट एप्पल आनी ड्रॅगन फ्रूट आसा तर आतां हें खाता म्हळ्यार चड जंक फूड आतां सद्या नाका म्हळ्यार दिवाळी वेळार न्हू मस्त तेलकट खाण मिठाई खाण पुरा जाल्ला ताजे खातीर आतां चड तें नाका आतां चिक्के अवॉयड करता हेल्थान तूं ध्यान दिवं एक्चुअली ना ड्रॅगन फ्रुटाक 2 व्हेरायटी आसता एक भितर एक तांबड आसता एक भितर एक वायट आसता आनी ते तांबडे बेस्ट आसता चिक्के केन केन गोड आसता हे ना जाल्यार केन केन चेपट आसता मजा येना बट हे बेस्ट म्हळ्यार कसं लागता तसो हाका आमगेले कसं ते प्लेटलेट्स उण जाल्यार न्हू हें खाल्ल्यार न्हू फडक्कन वाडटा तर हें बेस्ट हांव तुमकां सांगता आशिल्लो न्हू की हें पळया तांबडं हें सुपर आसता ड्रॅगन फ्रूट व्हाईट कलर इतलो मजा येना म्हाका भाऊ तांबडो आसना एक नंबर कट करतना म्हाका तांबडो मेळ्ळा जोर पावस आयल पळया इतलो वेळ तेच न्हू हांगा पुरो जन भायर आशिल्ले ते पावस येयल करून पुरो जन भितर जमकेले लायक जाल्यार वगी घरकड आयलो ना जाल्यार तिमतो आशिल्लो फर्स्ट टायम जेन्ना हांव हें खाता ना म्हाका इतलो मजा येना फर्स्ट खातानाच ना म्हळ्यार तें उद्दा जशी लागता जशी आमी कशी बोंडो तूं कसं सांगता का त्या भितर ते कत्तोळी असतील पळय कत्तोळी तशी हाजी टेस्ट लागता आसली म्हाका स्टार्टिंगान तूं आतां बोंडो म्हणची न्हय आमी तो म्हाका सान दाखोवन म्हाका बोंडो ना जाल्यार शियाळे ताका म्हणजे शियाळे आनी बोंडोन कसो फरक आसता म्हाका करतना तशींची जे टेस्ट येता आसली म्हाका स्टार्टिंगान रेड खाय नाशिल्ली केन्नाय त्या व्हायट कलर खाताना म्हाका त्या कत्तोळी खाल्ली जशी म्हाका उडगास येता आशिल्ल्यात हें कशी चूज करचें म्हळ्यार गोड आस की चेपट आसा कशी कळटा म्हाका हें कळना दनपार आसा आम्हाला फोन आयलो म्हाका आमच्या आमगेल्या वडाला मठान तूं तें रामाले रथ येता आसना ते ताजे खातीर ती देवाले दर्शन करच्या खातीर जमकेले What's up guys? Welcome to my new vlog. मस्त थकलो आता कारण दाखवून भायर तुमकां गोत आसा तुमी तो मेगेलो टू आसली सकाळ अरे मेघलोटो तू व्लॉग केलो आणि कसं मेघाल हातात कॅमेरा असले हांव न्हतो बसतो एक मिनिट मेघाल हातात कॅमेरा असता खंय गेल्यार थंय कसन मेळटा म्हाका येदर हांव तें व्लॉगिंग स्टार्ट करता एक्सपर्ट यो हय न्हू व्लॉगर गणेश किनी हांगा कामय करका व्लॉगा खातीर आलोचनय करका आणि तू कॉन्टेंट पळोवका बट आमकां अशी क्रिएट करू कळना कॉन्टेंट आमकां आमगेले फ्लोन तू मजा येता उलोवच्याक होय तें अशी आलोचन करून आमी बसल्यार आमकां कांय सुचना तिची होय मागीर एक पाटी कॅमेरा ऑन केली ऑपअप कसन पण एक टॉपिक वन लिंक टू अनदर ऑफ स्टार्ट जाता त्यांची बेस्ट आलोचन करना आमचे म्हळ्यार ऑन द स्पॉट कसन मेळटा आमी तंतूची आज व्लॉग पळयत आशिल तू आज अपलोड केलेले तांतू भितर तू कसन खंय हार्टाची कसन पळयत आशिल अरे हांव काल येता नासना खंयच्या आमकां BKC येता नासना ते हॉस्पिटल आसना ते येदरा येता डिस्प्लेन तूं म्हळ्यार हार्ट प्रॉपर एक्टिवेट जावच्या खातीर म्हळ्यार हार्टाचे हेल्थ मेंटेन करचे खातीर होय ते कसन हेल्दी फूड खावका त्या प्रकार तांतू एक ऑयली फूड आशिल्लें ऑयली फूड न्ही सॉरी ऑयली फूड खाऊन हार्ट मेंटेन जाता या काय तू करू ऑयली फूड सॉरी ऑयली फिश दिले अच्छा 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 ऑयली फिश आशिल्लें म्हाका म्हळ्यार तांतू कसन ऑयली फिश की फिश ऑयल फिश ऑयल न्ही गो ऑयली फिश म्हळ्यार खंयची फिश आसना ऑयली आसता न्हय ते आसना हार्टाक लायक आसता म्हळ्यार ते नॅचरल ऑयल हां नॅचरल म्हळ्यार ते लायक करून पुचुक्कून भायर वता अशी काय ना लुब्रिकंट होय द पुचुक्कून भायर येता म्हळ्यार ते कसं सांगल्यार ते न्हू लायक करून क्लॉट भायर वता ताजे खातीर ते खावपाक ऑयली फिश पुचुक्कून पुरो क्लॉट जाल्ले आगे लॉजिक लगारी जाल्ले कारण कार्डिओ सर्जन व्हिडिओ पळयत असल्यार प्लीज माफ करा आमकां होय माफ करा मागते न्ही हक्क Sorry. हांव काय उलयनी सॉरी जोक करता काय अशी टाइमपास करता म्हळ्यार येद्राक वाजिले ताजे खातीर आतां ऑयली फिश म्हळ्यार ऑयल खाल्यार ते पुचुक्कून भायर वता ना अशी काय ना फिश ऑयल सांग ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स असता हा वय तें बरें आर गुड फॉर युअर हार्ट हेल्थ दॅट्स व्हाय यू शुड कंज्यूम दॅट खंयचे अरे कोण फिश खाण्यात आणि ओमेगा 3 चे कॅप्सूल्स खातात ती वय आमी फिश खातात ना बस जालें सांगता हां तुमी खायना जाल्यार बट तुमी द पर्पस इज ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स ओके ओमेगा 3 अमायनो एसिड्स मस्त दिवस जाले ऑयली फिश म्हळ्यार कसन आसता आतां हां कमेंट वाजिले पेडो अरे म्हाका उडगास गोत्ताशील तर पेडो गोता तारली मराठीन तारली म्हणतात पळय आमची गेल्यान पेडवो म्हणचे सान पेडवो आनी एक आसा सारदान्य कसं सार्डीन ते कसं सार्डाइन इज ओनली पेडवो होय वे अरे हांव 90% हांव एक फावटी गुगलार कन्फर्म करता हांव कसं लागलें सारडान स्लॅश पेडवो बरयला
कमेंट मीन्स और पेडवो मीन्स अच्छा ऐसा बोलना और है तशी सॉरी मग गोत नासिल इंग्लिश वर्ड गोतना आमची केल वर्ड गोत तसं इंग्लिश वर्ड हांगा 1 क्लास लोअर देन वी पळय सार्डीन जालें. ऑयल सार्डीन तारली बरं ना पेडवो पळय ओके सार्डीन इज पेडवो बेस्ट कसं नाही जावपाचें जाल्यार रे गूगल खोलचें सर्च मारचें फुडें करतशिल्लें बट आय थॉट आय स्टील कन्फर्म सॉरी ओवर कॉन्फिडंट जावच्या नजर बट ठीक आहे हांव लेगले 2 फिश येता एक पेडवो विंगड एक सार्डीन विंगड सॉरी म्हाका गोत्ता आशिल्लें बासाब होय आय एम 1 क्लास हायर देन हर इन कोंकणी अँड शी इज 1 क्लास हायर देन मी इन इंग्लिश दॅट इज ट्रू दॅट इज ट्रू फॉर बोथ तिका कोंकणी येना जाल्यार हांव शिकयता म्हाका इंग्लीश येना जाल्यार ती शिकयता पण यो शिकना आणि हांव शिकना पण तुम्ही शिकल्यार हांव शिकता तुम्ही कमेंटावर आवाज दिता हय हांव आनी रिमेंबर याचे ट्राय करता कितले वर्ड्स हांव शिकले आता व्लॉगिंग स्टार्ट केलं तेन्ना नुकून बद्दची व्लॉग जेन्ना कोण स्टार्ट म्हाका केलो उडगास आसता एक वर्ड मस्त पुरो उडगास मशरूम आळंबे म्हणटात आळंबे हे मागत नाशिल्लें आळंबे मागीर आनी गुडगुड आळंबे ए पळय तें येना तिका गुडगुड आळंबे म्हणल्यार कशें न्ही गुडगुड आळंबे लायक म्हणल्यार आळंबे नाही त्या गुड आळंबे पावसाळीन जेवची ते गुडगुड त्या गुडगुडान तूं गुडगुड येता न्हय गुडगुडू तेन्ना ते आळंबे जेवचे ताजी अशी वेळ आसा ताजी कितें ताजी नांव गुडगुड हांव आळंबे लेगले त्या गुड आळंबे गुडगुड आळंबे न्हय गुडगुड कसं रे तू एकली कसं सांगता गुडगुड हांव कितें लेगले हांव लेगले इंग्लीश वाला गुड ए राबा मागीर आळंबे मागीर आनी कसं रे हे मोगॅम्बो नेल नेल उडगास वाला अशी पुरा लिंक करणं कसं नेला काढलो हा ने देवा कसं ते गेले म्हळ्यार डिस्क्रिप्शन पळय कोताच जाय हांव अशी डॉक्टर जायनी मागीर मागीर हे पुरा इतली हडवड मागीर बुक्स पडायला हांवें इतली थोर थोर ते आमी अशी निमोनिक्स बनवून उडगास अर्धा लिंक होय. करणं पदाक लिंक करणं हक्क लिंक करणं तक्क अशी आन्सर उडगास सारका पडता आता तशी जी आता आनी म्हाका शिकयलेले वर्ड्स हांव एक सिच्युएशन नेला कडलो हांव नेला लागून उडगास दवरलो ओके आता तू नेल सांगतास नेल कडलो बी दाखवून ते अपोप आयल म्हाका ते हांव रट्टा मारलेले नेला खोंडलो कडलो नाही कडलो 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 नेला कडलो 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 आता आता तू गोतस तुळून तू कन्नडान कसं म्हणचे कडले मागीर कुडले कसं ना कुठले कैसे नाही ना तू एकली कुठले काय कुर्लो गोतस कुर्लो हा एक मिनिट इट इज अ टाइप ऑफ फिश फिश कुर्लो मीन्स नॉट फिश कुर्लो मीन्स क्रॅब हा कुर्लो इज नॉट अ फिश ओके क्रॅब रेप्टाईल बेसिकली हे रेप्टाइल नाही गोते रेप्टाईल नाही ए तू आमका कसं दिवड या पुरा कसं रेप्टाइल क्रॅब रेप्टाईल आहे की चिपकली बिपकली खावा नका आमका ते क्रॅब इज नॉट अ दॅट इज अ crab is not an No, crab is not a reptile. पडेल नो It is a इंग्लिश crustacean, a type of arthropod. जाल्ले बाउन्सर मला lobster आहे and they breathe through gills. मग चिके डिफरन्स असतात. Sorry, my bad. कसं नाही सांगा मग काही कळले नव्हतो बेसते तुका इंग्लिश तू गेला की जाऊ 1 क्लास हायर देन मी ना बट मेगेल रॉंग आशिल्ले. रेप्टाइल काय सोकणी वेगळी गाव क्रस्टेशियन म्हणजे आशिल्ले. मग क्रस्टेशन नाही मग फ्रस्ट्रेशन जाता तुका ते इंग्लिश वाचून म्हाका ना म्हाका न्हीद वचूंक लागली तुमकां तेच यो एक मेसेज पडल्यार ना फुल फॉरवर्ड मेसेज तेव्हा यो मनीस वाजेशना एक पोस्ट वाजेशना तो म्हणटा तू वाजे आणि मग सांग ना तू कसं लेझी असतो वाचूच्या एक्सप्लेन करी म्हाका कसं कसं म्हाका न्हीद येता कम्प्लीट ऑपोजिट मनीस आणि हांव कितले वाजयत आणि ह्यो हांव 4-5 पेजाची पोस्ट असल्यार हांव वाजयतली आणि ह्यो म्हणटलो तू वाजली ना आता मग सांगता तू कसं भारी बदन तू खरी आशिल्ला मी नेलो कडलो दुखून खंय पावले काही ना क्रॅब म्हणाला तुमका काय आमगे लिंक ना कसं उलयतात आमी कसं कनेक्शन ना अशी आमगेले फ्लो तू खंय खंय पावतात आमी चलो चलो आता ताती करूया पुरत आणि कसं झालं कसं तू आलोचन करता आनी खंयची वड शिकली तू शिकली
प्रगती झाली, पोरी शिकली प्रगती झाली. मुलगी शिकली प्रगती झाली. मुलगी शिकली प्रगती झाली म्हळ्यार मराठी येतं म्हाका. हय म्हळ्यार आमची मुंबईंत राबून हय चेल्ल्यान शिकल्यार म्हळ्यार प्रगती जाल्ली. हय न्हू प्रोग्रेस झालं. प्रोग्रेस सागे प्रगती म्हळ्यार प्रोग्रेस. वय पळय मस्त प्रोग्रेस जाल्ले यात. शिकली ना गुड गुड. कोंकणी शिकतो असं ट्राय करतो असं. वय ए कोंकणी येतं म्हाका खाली तुगे हाय लेवल कोंकणी येना. हे चड हाय लेवल आहे बाकी या ना इतलं. चलो आता आम्ही निघत आती. आमगेल जाले एंटरटेनमेंट का डोज. अभी हम स्लीपिंग डोज में जा रहे हैं. आता ताती टाइम. आता मी व्हिडिओ हांगा एंड करता. तुमको पुरो जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आयले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाइस. And don't forget to follow Konkani couple. Bye guys. Good night. बाय टेक केअर.